यार एक वर गुंवड आयिल्ल्या गोंयकाराक साबुदीर हाडपाचो सादो उपाय म्हणल्यार नुस्तें ताचे नाकाकडेन धरप. नुस्त्याचो आनी गोंयकाराचो सारको लागशिल्लो घट्ट संबंद देखून टिंट्यार गोंयकाराच्या काळजांत एकेरीच सुवात आसा. एक दीस आई वांगडा हांव टिंट्यार गेलों. आख्ख्या टिंट्यार हांवें नदर भोंवडायली. सामकी खेट आशिल्ली आनी बोवाळ तर विचारूच नाका. बाब यो रे सवाय नुस्तें व्हर, सवाय बांगडे असो बोवाळ चलतालो. इतल्यान एक नुस्तेकान व्हडलो विसवण घेवन आयली आनी तिणें सगलीं पोस्तां भांगरा मोला विकलीं. ताचो तो बोबाड आयकून म्हजे कान फुटले आनी म्हाका म्हज्या शाळेच्या शिक्षकाचो उगडास आयलो. भुरग्यांनी चड बोवाळ केल्यार आनी व्हडल्यान उलयल्यार हो टिंटो रे अशें कित्याक म्हणटालो हें आयज म्हाका कळ्ळें. आमी बांगडे ताल्ले आनी भाजी घेतली आनी घरा परतलीं. टिंट्यार एक वर कशें गेलें तें कांयच समजलें ना.